सगळे ओपन केले कोविड तिकीट होईल. आता सांगपाचें म्हणलें जाल्यार हे म्हगेले भावाचें शॉप संस्कारचें आनी ताका दोन शॉप आहा. एक रत्नापाली स्पोर्ट्स क्लब आनी दुसरो एक टेलर आहलो तो आतां ना संपलो तो. सो तेजें शॉप. आतां भावान म्हाका फोन केलो 5 सुमार आनी म्हणपाक लागलो आपल्याक शॉपाचेर येयलो. आपल्याक ताणें फोन करून सांगलो आपल्याक शॉप चोलो म्हणून. मागीर आमी येयले जाल्यार पळयलें जाल्यार हे सगळे एक अवचित म्हणजे तेगे ब्लॉक कातून ते सायडीचे सारखे निकळ्यान काडला. सो हितून कितें दिसता किंवा एकलो चोर न्हू, हे एक दोग तीग जाण पूण आसपाक जाय. कित्याक तेजो सामान वयला तेव्हा जावन एक सिगरा पॅकेट पळोवंक मेळ्ळो. सो हे सगळें जालां ते भाशेन म्हणजे हे आमचे लोकल न्हू. कित्याक आमकां अशें दिसता कित्याक हें दुसरें शॉप आहा पयलीं स्टार्टिंगा तें कितले वर्सां जालें बंद आहा आनी सगळें खबर आहा तितून कांय ना. सो हें काम सगळें मायग्रंटांनी. ते मायग्रंट जेन्ना हे रस्त्याचेर भोंवताय रात दीस तांकां कोण विचारना, तेंचें कांय वेरिफिकेशन ना. सो हेचेर आतां हें जालां कितें आनी मुखार जावपा नाका देखून आतां PSI येयल्लो पंचनामा करपाक पयलींचो. सो ताका हांवें सांगलां की आमी एक टायमार कितें केलें, आमी जायते युथां तयार केल्ले आनी जेन्ना रातीचे हे कोण 12 एका भोंवताय तांकां आनी पुलिशे फोन करून आपयताले आनी तांचें वेरिफिकेशन करून वयताले. आतांय तशेंच आमचे जायती बस स्टॉप आहाय तितून हे मायग्रंट येताय न्हिदताय. आमी चुरचूर येत म्हणून अशें म्हणून आमी ओदे रावताले. पूण आतां आमी ते पुलिशेक सांगलां जे मायग्रंट ते न्हिदले आमी तुमकां कॉल करतले आनी तुमी हे तेंगेलें वेरिफिकेशन करूयात, नाजाल्यार तें व्हरून तुमगे वेर्ना पुलीस स्टेशनार आमी बस स्टॉपाचेर हिंगा थिंगा न्हिदोन दिसले. कित्याक हें चड जालां आतां. हें तर दिसलें बेगीन आनी आमी जेबर करून म्हणटाय जेन्ना आमची गांवची भयण देवादान वयताली तेन्नी तें राती पळयलें सकाळीं ती मडगांवची वयताली तेन्ना पळयलें आनी भावा आमकां फोन केलो आनी कोण जाल्यार म्हणटालो हें म्हाका कित्याक पडलां. तेका म्हणजे बरें हें घेयलो तेणी जबाबदारी घेतली. आमी काडटना तेंकांय देबर कर म्हणटा कित्याक तेणी भाव फोन करून सांगलें आनी भाव रोखडो येयलो आनी हें आमकां दिसपडा तशें आज हिंगा जालां. सो हाल आनी खूंय जातालें. सो आमकां एवॉयड करपाक एज अ सोशल वर्कर हांव म्हाका कितें जाता तें स्टेप घेतलो आनी पुलिसेकूय कॉपरेशन दितलो की म्हणजे ताका सपोर्ट करपाक तेंच्या पेट्रोलिंगाकूय तांकां हेल्प करपाक. असो आमी आतां हे सगळे युथांनी आमी गांवच्यांनी एक विचार काडला की हे रातचे आनी हे मायग्रंट भोंवताय तांकां आयडेंटिफाय करपाक आनी तेंचें वेरिफिकेशन करपाक. आनी आतां लोकांक भाड्यान बी दवरलो आहाय तेंचें वेरिफिकेशन जावपाक जाय. ते आतां म्हाका दिसता की हांव पुलिसेक उलयतालो ते म्हणटा कितें थोडे 2 दिसां येताय 4 दिसां येताय आनी ते वेरिफिकेशन दिनाय. ते म्हणटा आमी 2 दिसां येयले हाल वयतले. सो आमकां तशें नाका, तेंचें कितें तरी आयडेंटिफिकेशन उरपाक जाय. सो हेंच आमचें हें आनी तुमकां मिडिया तुमी येयले कवरेज घेयली आनी हें दुसरे कडेन जायना जावपाक. सो तुमकां आमी काळजांत देवरता. हांव सकाळ 4:30 येतालें तेजो हांवें तेजें शॉप ओपन आहा तें चोयलें आनी हांव टर्न मारून परतून येयलें. थिंगसो हांवें ताका फ्रांसका फोन मारलो तुजें शॉप ओपन आहा मू आनी तो येवपा पासून हांव हिंग रावलें तर तो धांवलो कोण आहलो तो. तेज बारा येयलें तेका आख्खें फोन आसलोलें
सगळे आतां सगळे फाल्यां दोनी मागीर सायडीन शॉप केली चॅक केलें जाल्यार सगळे आतां पळोवं मागीर पुलीस येवन बी सगळे घाल म्हणटी मेडिकल दिवन चला. फ्रांसीस डिसोजा वेलसांव पाली. म्हाका सकाळी 4:30 वरांचेर एक फोन येयलो तुगे शॉपार कोण आसा म्हणून. जरी तर मुगे शेजाऱ्याक घेवन हांव रोखडो धांवन येयला मुगे शॉप ओपन आसलेलें. मुगे कॅश वयली थोडे आसलेले ते आनी गुड्स वयलो एपार आनी सायडीन दोनी शॉप आसलेली ती बी फोडले. लॉक काडले एकल्याचे सारकें ओपन केला. आतां मुगे डॉक्युमेंट आसलेले थिंगा आतां हांव नको मुगे डॉक्युमेंट केसले मुगे घराचे डॉक्युमेंट आसता हिंगा मुगे शॉपाचे आसता लायसन्स आसता आतां हांव नको मुगे तकली सारकी ना. तुवें पळयल्या जाता हांव मागीर पुलीस रिपोर्ट दिला मुगे केसेस जाला ते इन्क्वायरी करून गेले हेजे प्रमाण मुगे डॉक्युमेंट कितें जाय ते सांगतलो. व्हरपाक दवरलेले ते कोण सेल केले. सगळे ओपन केले डॉक्युमेंट कितें ते वय चोरी जाल्ले शॉप चोरी